धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. धर्मदूतांक धर्म सोबे मुखार हाडतोच याज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिडकावणी दिल्ली. तरी तुमचे शिकोवणेन तुमी जेरुसालेम शार भोल्लां आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. परतीपाळ करून पेद्रून आनी धर्मदूतांनी म्हळें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमकाळून तुमी जेवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलोवप आनी पातकांचें भोगसवणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्यांचे आमी गोवाय आसां आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळतल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान भरले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवास जालो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंटाचेर आसतली. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गूढ. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट ओळता. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. बोरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचे आयकोता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब. दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचें काळीज दुखोवलां होंतोवलां तांचे सोरशें सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कळवळता वळवळता तांचेर सर्वेस्पर हात ओडता. बऱ्या मनशाक उपद्रे कोश्ट भारी ओडचितात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. जबाब. दोळदिर्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नान दातारा जुआंवान आपल्या शिसांक म्हळें, जो वयर थावन येता तो सगळ्यांहून व्हरतो. जो प्रितुमेंतलो उपजता तो प्रितुमेचो आनी ताचें उलोवणें प्रितुमेचें. जो स्वर्गार थावन येता तो सगळ्यांहून व्हरतो. आपणें देखलां आनी आयकोलां ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सोतेवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलोयता. देव ताका माप मेजप नासतना
आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातान दिल्यात. जो पुताचेर भावार्थ दवरता ताचे सवें सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर भावार्थ दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना. पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.